एक समजूनल्या वामी करा देवाच्या उडोवाय रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उभे राहिल्या वामी जेवणा सोम्याच्या सोम्याचे जुतय मोठ्या पानान मोगाच्या सोम्याचे मानकन एमिसाचे बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या न्हू. आयची जेसू ती आमकां एकवटी समाज बांदूंक उलो दिता. आयच्या पयल्या वाचपान एका शहराच्या लोकांनी अनेक शहराच्या लोकांक देवाचे आशिर्वाद मागूंक आपूण वरचे विशीं आमी आयकता. आयच्या शुभवार्तेन जेजू मळबातां उजो दान शहरा बसकोर म्हणल्या जाकोबाक आनी जुवावांक बेश्टयता. मोगाच्या न्हू. क्रिस्तीपण सांगता जिवंत आटापून आसा. केन्ना आमी एकवटान जियेता आमच्या जिविताक अर्थ मेळटा आनी संवसार सुखाचो जाता. तर असली उर्बा दाखोवंक जाय अशी कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. आमचे उणे पळोवन वळखून घेवन सांगता आमी मागया. हांव पत्की सय बलिदान देवा आनी तुमकां बोव बलिनो म्हजो मनी हांव सरून सांगता. मनाची तो सरून हांवें जायती पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासून सिद्धांत संस्कार मदीक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बोव बलिनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पदिदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वपदिता देवा आमच्या बापा तुझ्या गणित पदवी भोकन पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षाने दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कणवळायन वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजां नत्रेकून सर्गींचे सुख आमी जोडशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकमनान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. झकारिया प्रावादीच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा.
पर्सा आनी जायत्या शहरांची निवास्यां आनीकी येतली. एका शहरांतली निवास्यां दुसऱ्या शहराक वेतली आनी म्हणटली, येया सरस्वराची कृपा मागूंक वचुया आनी दरबाराच्या सरस्वराक सोदुया. हांव वेतां. वय जायत्यो पर्सा आनी बळिश्ट राष्ट्रां दरबाराच्या सरस्वराक सोदूंक आनी सरस्वराची कृपा मागून जेरुसलेमाक वेतली. दरबाराचो सरस्वर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका सुदैवाचे मस्तकेक दवरून म्हणटले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सवे देव आसा म्हूण आमी आयकलां. देवाचें उतर. देवाचें उडुपकार. देव आमचे सवे आसा. देव आमचे सवे आसा. पवित्र दोंगरार सरस्पुरान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सनिवास्या प्रास ह्या शहराचे दरवाटे जाता ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायतें सांगलां हे देवाच्या शहरा. देव आमचे सवे आसा. इजिप्त आनी बॅबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून वजयते सवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंय जल्मली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्ताय सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सरस्वत ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. देव आमचे सवे आसा. सरस्वत पर्सांची पट्टी करतना आमकेनी आमकी पर्सा ह्या शहरांत जल्मली अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो पर्सा नासून ओडून तुज्या गोपांत आमचे बिडार म्हूण अशें गायतल्यो. देव आमचे सवे आसा. मनशापूत एरांची सेवा सक्री करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताच्या सोडवणे पासून दिवंक आयला. सर्वस्वर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागी पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वचीस म्हूण जेजून दृढ केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते बायसन वचून जेजून येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हणून समार्याच्या एका हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या मळबातांक उजो देवन आमकां भस्म कर म्हणून आमी फरमायल्यार जायतवे. तेन्ना जेजून तांच्या कुशीन गोवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरेच एक हळ्ळेक गेले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयची वाचपां आयकतना ल्हानपणार आमकां आमच्या आबडली मायन इगर्जेक आमचो आदर आपोवन वचो एक उडास येता. कित्याक आयच्या दोनी वाचपांनी जेरुसलेमा विशयान तो उल्लेख केला. आमकां कळीत आसता आमी ल्हानपण आसतना आमी जायती महिला एक इगर्जेक अशें जायती महिला वचूंक आसलीं, जायते पैन करूंक आसलें. आनी देवान आमचे वयरी आशिर्वाद घालीचे, आमकां भावार्थ मेळचे म्हणल्यार त्या उद्देशान आमची मलगडी आमकां आत दवरन त्या इगर्जेक आपोवन व्हरतलें.
असले सन्निवेश आमकां आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. पयलें वचप जाकारीच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत तें दिसलां. जाकारी इस्रायल लोकांक एक नवो भरवोसो दिता, एक नवी आशा दिता. कित्याक येदो मुसो जायते बोटी जायत्या बंदडेक वळख जाल्ले लोक जावन आसा आनी ती तांकां एक राय सुटका दितलो म्हणल्यार त्या आशेन आसल्या ह्या लोकांक एक नवोच बरवोसो दिता आनी म्हणटा या. 3 संगती आमी हाच्या पयल्या वचपांत म्हणटा. पयलें तांकां एक आपोवणें दिता, या आमी बसचे नाका हांगा, या आपोवणें दिता, आमी या सगळीं आमी या, हांव मात्र न्ही, आमी सगळीं या. कित्याक देवाची कृपा मागोवंक, देवाचे आशिर्वाद जोडोवंक. बापूरबायन आमी वेचे एका देवळाक न्ही, आमी हेचे एक खंयचे एक संगतीक न्ही, बघार आमकां रसल्या देव असल्या त्या जाग्याक आमी वेते आसा. खाल्याक देवाची कृपा मागोवंक या. पयलें आपोवणें दिता. दुसरें कित्याक देवाची कृपा मागोवंक. जर आमी आज हांगा आसा तर एकच उद्देशान म्हणजे देवाची कृपा मागोवंक. आनी खंय देवाची कृपा आसा थंय देव आसा. आनी तिसरें जावन आसा तो लोक म्हणटा कितें आसा त्या जेरुसलेमांत, देव आसा. आनी तो खंय आसा, तो आमचे मदें आसा. हेंच प्रवाद पण जाकार्या करता जेजू विशयांत मेसाया बसयलो. इमॅन्युएल, देव आमचे सवय आसा. बापूरबायन जाकार्या ते सगळ्या लोकांक आपोवन आनी ह्याच्या वांजेरान जेजूय आपणाचें मन घट्ट करता जेरुसलेमाक वेच्याक. म्हणजे थंय ताणें मोरूंक आसा, ताका इन्कार करूंक आसा आनी आपले त्याच खुर्सार ताणें मोरूंक आसा. आनी तीच कृपा, त्या सर्वस्वाची कृपा ताणें आमकां मागून धाडूंक आसा. कितले भागी आमी न्ही गे. खरेंच आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, पोर एक म्हज्या जल्मा दिसा म्हज्या कुटुंबान एक कोणी कॉल केल्ल्या वेळार हांवें विचारलें तुमी मिसा गेल्यात गी म्हणून. ना फादर वचना म्हणाली. कित्याक वचना? हांव घरांत बसता, म्हाका आतां बरें जाता, टिवीर मीस येता, हांव थंय कुशेर आसा. ना, टिवीर बोलून सो टायम बदलला. आतां देवान आमकां बॉल दिला, आमकां आशिर्वादीत केला. आमी इतले तेंपात आमी मागले आसा, आमकां ह्या पिडेंत निवार म्हण. आतां आमकां जायत्यांक निवारला. आनी हेंच 3 संगती देव आमकां आज आमच्या जिवितांत सांगता. या आमी आमच्या कुटुंबाक सांगाता घेवन, या आमच्या कुटुंबांत असल्या भुरग्यांक सांगाता घेवन, या आमच्या कुटुंबांत असल्या युवा जाणां सांगाता घेवन तांचो हात धरया. या आमी त्या भावार्थाच्या जाग्याक खंय, कित्याक थंय देव आसा. थंय देव आसा आनी ती देवाची कृपा केवळ म्हजे वयर न्ही, म्हज्या भुरग्यां बाळाचेर, आमच्या असल्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर आनी आमच्या शेजाऱ्याचेर मागोवंक आमी ह्या फुडें. हीच कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. Sogniamo si ta, vec na rangaron.
भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर बलिदार देवा बापाक मन तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एक्या पवित्र बेचावाक सर्वस्व मानून घे. कन्नवाळ्या देवा, आमी तुका ओमता त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वाहून ती जर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व बलिदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचे सुरी नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रस्तानांदां करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वखंता तारण मेळ्ळी तुजी परजा. सरकाराका काळजां तुका दिन मासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्व आनी संसारांतल्या भगवान. उनसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाम येता ताका जय. उनसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इतनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्याने सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पासत समेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. तुझ्या खुसानी पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सरवंदारा आमची सडवणूक जय क्रिस्ताचे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांचे पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता.
ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांज ज्योती सोपोती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व गाळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकले आमच्या बापाचे मागणे धैर्यान आमी मागया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या आमकां तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान दिले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मग असो आनी एकवटचो गुरजो आनी एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली. ह्या शेळीच्या जीवनाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. सुम्या पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Lagi ye tu vegi
पावसो उस्मान फांकय जिविताभर सर्गी निवासात पावय जेजू तू ये काळजा तू ये पीडा करून तू ये तुझे समोर आयला तू तारकोन रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटाक ओ ख्रिस्त प्रसाद भोगुनादीक वखद जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतूं आमकां वांटो मेळ्ळा तशें सर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळो आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्फोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. आणि सर्वपदिदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो आमेन. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचो खूब उपकार. प्रसादची शीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या संगात आता आनी सदा पिकय आसा येतेच ववराडी पूर्ण तोडे आमी दुनिया लागी दाच्या साक्षी करे मध्या आमी दुनिया लागी दाच्या साक्षी करे वसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या सांगात आता आनी सदा. मोगाळ पुत्रा सोवय आमकां आशीर्वाद दिवांका बगेन गुरुची कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.